अटॅक जाल्लो आसा रामा काणकोणकाराचेर हो सामको आमी निशेध करता, आमी कंडेम करता हो अटॅक. सांगपा म्हळ्यार आनीकूय सिद्ध जाता की लॉ अँड ऑर्डराची परिस्थिती गोंय भितर खंय पावल्ली आहा ती. दिसाचेर ब्रॉड डे लायट असले अटॅक जावपाक लागले जाल्यार आनी उरली कितें गोंयांत. आमी डिमांड करता की पुलिसान हे जे कोण कल्प्रिट्स आसा तांकां इमिजिएटली अरेस्ट करचें आनी सिवियर पनिशमेंट दिवपा सारकें करचें म्हणून. कित्याक हे इतलें हें जालां की म्हळ्यार कोणाक उलोवपा आनी हे संदी दिवपा सोदना, म्हळ्यार हे टॅररायज करपा सोदता. जे कोण उलयतात, जे कोण ओपोज करता, हे काडटात, जे रॉंग डुईंग्स आहा ते एक्सपोज करता, तांकां हे भाशेन टॅररायज करपा हो एक प्रयत्न जाल्लो आसा. आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटान की हाजेर सामकी खर आनी खर हें दिवची पनिशमेंट दिवचें कल्प्रीट जे आसा. आज आमी वाचता, इवन पेपरार वाचता, इन एनॉनिमस जावन पुलीस इन्स्पेक्टर सांगतात की बारीक बारीक गजाली सुद्दां MLA जो आहा ते इंटरफियर जाता आनी कितें करपा जाय ते सांगता म्हण तांकां, आनी तांकां प्रेशरायज करता एक्शन घेवपाक. आज पॉलिटिशन्स आनी जे आमचे दोज हू आर इन पावर हे गुंडाज आनी जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा तांकां प्रोत्साहन दिता, एनकरेज करतात आनी तांची प्रोटेक्शना अंडर दवरता तांकां, कित्याक तांकां इलेक्शना टायमार शिरी पडटा म्हण, आनी त्या खातीर हे असली इन्सिडंट जावपा पावता. आमी अनेकदां डिमांड करता की इमिजिएटली हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचें आनी तांकां सिवियरांतली सिवियर पनिशमेंट दिवचो हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.